प्रितीच्या भावान भयणो, काल आमी शुभ वर्तमान आयकलां आनी आजूय आमी आयकतात. जेजू आमकां जागृत आनी चतूर रावंक आपयता. आनी सुरवातेचे वळींनी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयत जाल्यार जेजू आमकां एक उदाहरण दिता. एक गोरेबाचो दोनी तो जाणा ताका खबर आसा चोर केन्ना येतलो, तो जागृत रावतलो आसलो, अशें तो एक उदाहरण दिता. आनी आमी हें चिंतून पळयत जाल्यार तो मनशाच्या पुताक एक चोरा लागीं चोर करता कशें दिसता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां कित्याक जागृत रावंक आपयता काय? आमचे आत्म्याचे दुस्मान आमकां घडये घडये ताळण्यार पळोवनाक जावंक जेजू आमकां चतूर करता. आमी जायतीं बरो वावर करतात आनी बरेपणान आमी जियेतात. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत बरें घडटा आनी आमी बरें करता तेन्ना थंय देंवचार आमकां नाडूंक आनी ताळण्यांत घालूंक पयलो आसता. देखूनच जेजू आमकां आयज चतूर रावंक आपयता. आनी आयची एक वपार जेजून सांगल्या आमकां, एक दोनयाची आनी ताच्या चाकरांची. आदींच्या काळार जेन्ना घराचो दोनी भायर वयतालो तेन्ना तो ताच्या एक चाकराक ताचें सगळें हातींत घालतालो. आनी तो चाकर मॅनेजर कसो दुसऱ्या चाकरांक ताणें पळोवंक पडटालें. तांचें खाणाचें पिणाचें सगळेंच ताका पळोवंक पडटालें. आनी तेच भाशेन जेजू आमकां जागृत आनी चतूर करता. कित्याक तो जाणा एक पावटी ताका जेविशी मारून तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हें कार्य ताच्या शिसांनी आनी आमी सगळ्यांनी मुखार व्हरूंक पडटलें म्हणून. देखून तो आमकां आदींच तयार करता. आनी अशेंच जालें मोगाच्या भावा भयणो, जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना जेजून ताचें कार्य आपल्या शिसांक दिलें आनी हेंच कार्य आमी फुडें व्हरतात. दर एक क्रिस्ताची पातलावदारां जावन आमी जीं कोण पवित्रांत गेला तांचें एक कार्य म्हणल्यार स्वर्गीचें राज आमी देवाचें स्वर्गीचें राज सगल्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक जे कोणाक ही बरी खबर पावूंक ना तांकां जेजूच्या व स्वर्गीच्या राजांत भितर हाडूंक आमच्या दर एक क्रिस्ताची जबाबदारी. आनी हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. तो आमकां म्हणटा चतूर रावंक. आमी म्हणूंक जायना आमी बरें फाल्यां करतलीं आनी वेळ आसा जेजू येवंक. पूण जेजू केन्नाच येवंक शकता आनी कोणाच्याय रुपान येवंक शकता. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या बऱ्या उतरांनी आनी बऱ्या करणांनी आमी जेजूक पळयोवंक, दुसऱ्या आमच्या भावा भयण्यांक पळयोवंक, तांच्या त्रासांत ताच्या प्रॉब्लमांत आमी पळयोवंक आनी आमी आदाराची मनशां जावंक, आमी शांतीची मनशां जावंक आमी वावरूंक गरजेचीं. तर मोगाच्या भावां भयणो, आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना जेजूचेच खरे पाटलावदार जावंक आमी मागुया आनी जेजूच्या येण्याक आमी चतूर रावंक, जेजूच्या येण्याक आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या कुरण्यांनी आनी बऱ्या उतरांनी आमी वागून जेजूच्याच येण्याक बरीं मनशां जावंक आमी चतूर रावन एक बरे मार्ग चलूंक वावरुया.